ವೇದಿಕೆ ರಶಿಲೆ ಸಕಡ್ ಮಲ್ಗಡೆ ಅನಿಕ ಕೊಂಕणी समाज बांधवांक सकट मेकल नमस्कार. प्रथम जावन हांग हे असल एक समारोह अंतू म्हाका एक भागवहिसूचे एक अवकाश मेळिल्ले भारी व्हड एक सम्मान म्हूण लेखताव. आमी कानून फिल्ड अंतू आमी अचिवमेंट कोर नासच्या पुरो, बट कोंकणी भाषा आनी संस्कृतीन तो आमी पुरो भारी कनिश्ट. सो तशें जावन असले एक समारोह अंतू एक भागवहिसूचे मेगेल एक भाग्य म्हूण लेखताव. मेगेल जनन जाल्लेले मैसूरांतू, बट मेगेले आनम्मान सांदकूनच आमकां घरांतू कोंकणी भाशा आमगेले मातृभाशा उल्लो न्हू, तशें आमकां कोंकणी उल्लो न्हू अभ्यास आसा. बट सुरेख कसले आमकां म्हळ्यार मंगलोर शहर जावं आमगेले एक मूल स्थानाचे कसले विशय आसला रे, कसले हांव ताचे बग्गे माती वायट करून घेवं म्हाका कसले संबंध पडलेले ना. ते हांव जाल्लो मैसूरांतू, आतां हांव बेंगलोरा आसा, बेंगलोरांतू प्रॅक्टीस करून आसा, म्हाका ते सकट जावं ना म्हूण दिसतशिल्लें. बट ॲज इज कॉमन कशें जाता, एक 40 वर्स प्रायन जातरी हळूची एक मनांत येवचें स्टार्ट जाता. खंयचे रूट मेगेले, हांव खंय दखून येयलो, आमगेले समाज म्हळ्यार कसले, कोंकणी भाशा खंय दखून येयले, आमगेलें मूलस्थान खंयचें म्हणून. तशी तेन्ना दाखून एक दिसता स्टार्ट जालें. केलो ऑब्जर्वेशनांतू म्हाका कसं दिसलें म्हळ्यार आमगेले पूर्वज सकड केलो पद यूज करता आशिल्ल्याची पेला वर्सू पोरू म्हणून, ते पुरो आमी उपयोग करची बंद केला आतां. खंयची एक भयणीन सांगचें आयकलां फाट बला म्हणून, ते पुरो म्हळ्यार आमगेले पूर्वज यूज करता. आजकाल आमी चड उपयोग करनात ताजे. बट मेगेले ऑब्जर्वेशनांत कशें म्हळ्यार एक जनरेशन देखून आनीक जनरेशनाक एक केलो पद फ्यू वर्ड्स वी आर लुजींग आउट. पर्टिक्युलरली हें जेन झी म्हणटाची नेक्स्ट जनरेशन आसा, एक केलोची कश्टकर पद. फॉर एग्जाम्पल एक आत्मविश्वासान कसले सांगता म्हळ्यार कोणूय आत्मविश्वास म्हणा ताकडे कॉन्फिडन्स म्हणटाची. आनी पर्टिक्युलर कसले एक प्राणी पक्षी आसचेल्यार एक सुणे मज्जर म्हणटालेची, बट विंगड कसले एक वाघ शिंव आसचेल्यार सान आसतना ताकून तांणी एक लायन टायगर म्हणून म्हळ्यार व्हड जाता तशी जाता. सो अशी जावन केलो आमगेले कोंकणी पद जनरेशन टू जनरेशन लॉस ऑफ सुमार वर्ड्स जाता आसता. ताजे बग्गे आमी चिक्की आलोचन कोरनो. हांव लेखतो आशिल्लो कशें भाजी करचें म्हूण. म्हाका मस्त काळ कशी हें आमगेले कोंकणी भाशेचे प्रचार कशें चलता म्हणून गुतना आशिल्लें. बट हें समारोहाचे कळटरी हांव थोडे आमगेले कोंकणी भाशेन एक संस्कृती प्रतिश्ठान बग्गे हांवें वाजिल्लें. वाजून भारी संतोष जाले की असल भी एक प्रतिष्ठान आसा की बरी कोंकणी भाशा मात्र न्ही, ताजे एक साहित्याचे नाजाल्यार स्कॉलरशीप दिवचे चेडवांक, ताजे नाटक असो, विचार गोश्टी असो, हें सगळें करचें आयकून मनाक भारी खूश जालें. सो तशें जावन मेगेले प्रथम जावन तुमगेले प्रतिश्ठानाक भारी व्हड अभिनंदन. तुम्ही भारी छान काम करता आसाची. आमगेले कडेन देखून कसले एक सपोर्ट न्यायात जो असो. आतां हांव एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जावन केंद्र सरकाराचे एक प्रतिनिधी हांव. म्हाका एक गर्वा विशय कशें म्हणून म्हळ्यार हाजे फुडें कोणें एक कोंकणी उलयतालो एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जायनाशिल्लो. सो आज हांव एक केंद्र सरकाराचे प्रतिनिधी जावन तुमगेले एद्र आसा. केंद्र सरकारांतू कसले एक म्हळ्यार कसले एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें. आतां मेगेले अण्ण म्हणटा आशिल्लो, तो मेगेले प्रोफेशनांत बी भाव आनी कौटिंग दिक संबंदांतूय भाव तशी. सो जस्ट एक लायटर वेनार सांगचें आसचेल्यार मेगेल काम कसलें म्हणून म्हळ्यार एज ए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हायकोर्टांतू खंयची एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे खंयची एक मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंटा वयर खंयची एक केस आसचेल्यार सो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक डिफेंड करचें आसलें काम. फॉर एग्जाम्पल कसलें इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाचें असो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एक पासपोर्टाचे कसले एक डिस्प्यूट येयला जाल्यार, इमिग्रेशन, कस्टम्स कसले येयल्यार केंद्र सरकाराचे पर जावन हांव वाद करचें. सो एक लायटर वेनान सांगचें आसचेल्यार तावळी कसं की एक खंयची एक क्वेश्चन एक आन्सर चलतना अण्णान सांगलें कसं म्हणून म्हळ्यार ना एक रिट पिटिशन घालया तुवें म्हणून. सो केंद्र सरकाराच्या वयर रिट पिटिशन घाल्यार
त्या कडच्यान हावरापकार जाताले ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. बट एनिवे म्हगेले विचारान तूं आमी कोर्टा वचचे तसले अवकाश दिवच्यानच जा. सुमार सकट विशयू पॉलिसी लेवलार आसता. आतां फॉर एग्जाम्पल तावळे कशें की खबर येयलें की अपॉइंटमेंट ऑफ कोण की एकलो ते साहित्य अकॅडमी आमगेले सुमार डिस्प्यूट येता. पळय रिसेंटली हांवें आमगेले कोर्टान तूं आनीक चलतस ते नॅशनल कमिशन फॉर होमिओपॅथी म्हणे कस नॅशनल कमिशन फॉर होमिओपॅथी ते मिनिस्ट्री ऑफ आयुष म्हणे सामगेले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ताजे अंडर काम करता ते. सो थंय कोणाक एकले अपॉयंट केला केंद्र सरकार दाखोवन कोणाक एकले अपॉयंट केले तांतूं तेलो कंडिशन्स आसा. ही शूड बी ए लीडर इन दॅट फील्ड म्हणून. लीडर म्हळ्यार तांणी ही शूड हॅव बीन दी हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट म्हणून क्वॉलिफिकेशन घाला. सो तांणी चॅलेंज केलेलें कसलें म्हणून म्हळ्यार तो ही वॉज नॉट दी हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट, तो डायरेक्टर नाशिल्लो, असिस्टंट डायरेक्टर जावन आशिल्लो म्हण तशी. सो तशी हांतू आमी अपॉइंटमेंट ऑफ दॅट कर्नाटका साहित्य अकॅडमी पळोवंक तांतूं कसले कंडिशन्स घालावे म्हण कसले क्वॉलिफिकेशन्स घालावे म्हण. सपोज कसं क्वॉलिफिकेशन ही शॅल नो दी लँग्वेज ऑफ कोंकणी, ही शूड हॅव तांतूं कंडिशनान तूं ही शूड बी ए रेकग्नायज्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ऑर लँग्वेज म्हूण कसले एक आस जाल्यार ते कंडिशन कसले सॅटिस्फाय जायनी जाल्यार तेन्ना कोर्टा वचता. कसलें ना जाल्यार एटलिस्ट एक पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन पुणी घालयात. कसलें एक तांतूं एक क्वॉलिफिकेशन ना म्हूण जाल्यार इता म्हळ्यार साहित्य अकाडेमीचे एक उद्देश कसले म्हळ्यार साहित्याचे एक प्रचार जावका म्हूण. एक कोणी एक प्रचार करताल्याक ताका ते अर्हते आसता एक. सो एक पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन घालून कॉन्टेस्ट करूं येता ताजे आसा. आतां म्हाका न्ही अण्णाक नंदगोपाल मम्माले कशी कॉन्टॅक्ट जाल्ले निमित्त आमी तांगेलो टचांत आसताची. कसले एक कानुनी फिल्डांत तूं आमगेले संस्थेक अथवा हे विश्व कोंकणी सेंटराक केंद्राक कसले एक हेल्प जावका जाल्यार आमी खंडीत करच्या रेडी आसाची. केंद्र सरकाराचे कसले एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें जाल्यार म्हाका केलो मिनिस्टर्स एगोताची तांगेलो ठाव म्हगेले एक इंटरॅक्शन आसता त्या वेळा. संघ संस्थे आसा, संघ संस्थे दाखोवनूय कसले एक सपोर्ट घेवं येता. सो तशी आज हें एक सेशनान तूं म्हगेले भावान ऑलरेडी उलयलेलें आसा. आमगेले कोंकणी भाशेचे प्रामुख्यते आमगेले संविधानांत कशें आसा म्हणून. आमगेले आयच्या दिवसाक एक 5-6 जाणां कोंकणी गोत आशिल्ले व्यक्ती आमगेले कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लींत आशिल्ले आयले थोडो उडगास काडका जाताले. प्रथम जावन बेनेगल नरसिंगराव म्हणून तुमी सगळे आयकून आसतलेची. आमगेले संविधानाचे मेन आर्किटेक्ट तोची ड्राफ्ट केलेले ताणें. एक आतां कशी आमगेले कशी एक पार्लिमेंट आसता, पार्लिमेंट कशी कानून करता तेन्ना एक कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्ली म्हूण केलेले. तांतूं एक 300 जाण मेंबर्स आशिल्लेच. अल्टिमेटली पुरा दिवन लास्टरी ते कॉन्स्टिट्युशन सायन करचे वेळार 284 जाण आशिल्ले. तांतूं एक 5-6 जाण कोंकणी गोत आशिल्लेची. बेनगल नरसिंहराव तांतूं मेंबर नाशिल्लो, बट बेनगल नरसिंहरावानच मेन ड्राफ्ट केलेले. बट मेन फस्ट ड्राफ्ट प्रिपेर केलेलो तो मातसो सकट गांव भोंवन तो युरोपा चमकलो, अमेरिका चमकलो, तांगेले विविध कॉन्स्टिट्युशन सकट वाजून ताणें तांचे सारांश सकट काडून ताणें हें ड्राफ्ट केलेलें. सो बेनगल नरसिंहराव एकलो, तागेलो भाव एकलो बी शिवराव म्हणशिल्लो, तो भी हांतूं कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लींत एक मेंबर जावन आशिल्लो. मागीर फादर जेरोम डिसोजा म्हण आशिल्लो, ताणें मायनॉरिटी रायट्सा बग्गेनीक भारी कॉन्ट्रिब्युशन केलां. मागीर हरिंद्रनाथ विठ्ठल कामत म्हण एकलो आशिल्लो. मागीर यू श्रीनिवास मल्ल्या म्हणून. सो हांगेले सकट आजी आमी एक कोंकणी भाशा कॉन्स्टिट्युशनान तूं कसं ताजे विशिश्ट म्हूण उडगास काडटना हांगेले सकट उडगास काडका जातालें. तुमगेले हें समारोहान तूं तुमी एक स्पेशल ट्रिब्यूट PG कामत मम्माक केल्लें हांव नोटीस केलें. आमगेले एक आयकॉनीक पोएट तो. बस्ती वामन शणै मम्माले कशें एक विजन आशिल्लें. आज हें लाईव्ह पळोवच्याक भारी खूश जाता. इतले भव्य एक सभागृह हांगासून
आम्ही बँगलोरान सुमारशे कडेन फंक्शन अटेंड केलां इतलें छान हे एक ग्लोबल स्टँडर्ड म्हूण येता तितलें छंद अशें तशी हे समारंभाक म्हाका आनीक म्हगेल्या अण्णाक भारी प्रितीन तुमी आव्हान करून इतलें हे सत्कार केलेल्याक आमी दोगूय तुमचे कडेन भारी आभारी धन्यवाद जय हिंद.